बोटीर नोकऱ्यांच्या लोभान फटोवपी सुमार 10 ते 15 लोकांनी मंगळारा दक्षिण गोयचे पुलीस अधीक्षक संतोष देसाई हांका मेळ्ळे। समाज वावुरपी फिडोल परेरा आनी सावियो गोयस हाच्या हजेरेत बळी पडपी लोकांनी आपले दुःख उक्तायले। एका बनावट एजंटान नोकरीच्या नावाखाला तांचे कडल्यान लाखांनी पैसे लुटिल्ल्याचो आरोप तांच्यांनी केला। या वेळार पुलीस अधीक्षकान या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतल्या आणि संबंधित एजंटाक चौकशी खातीर आपयतले अशें समाज वावुरप्यांनी सांगले। तशेंच अजून कागाळ करूंक नाशिल्ल्या सगळ्या बळीक मुखार येवन कागाळ दाखल करपाचें आवाहन केला। तशेंच अशे बनावट एजंट एक्सपोज करप गरजेचें अशेंय तांणी स्पश्ट केलें। सध्या या प्रकरणाक लागून वाठारांत बोळा निर्माण जाला आणि फुडले कारवायेचेर लक्ष केंद्रीत आसा। प्लीज मागोता अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर दोराय and also see that they are legally authorized to send. खरे ते legally authorized आहाय, खरे तेमी भुरग्यां भायर धाडल्याय, ते पयलीं फायंड आउट कराय ते गेले। एक दोग जाणां भायर धाड म्हणटो एजंट जायना भायर वचपाचो। कोण एजंट? कोण मौसमी आत गोगडकीत रावता। सो आनी पयर तेणे रिप्लाय दिल्लो की आय एम नॉट इनटू इट म्हूण एंड आय हॅव गिवन देम द कॉन्टॅक्ट म्हूण कितें हांव तो व्हिडिओ चोयता तेंकडे की तेणे कितें सांगिलां की आय एम नॉट इनटू इट एंड ते आम हुंय कॉन्टॅक्ट दिल्लो हुंय आनी कोणाक म्हणजे तेणे हुंय डायरेक्ट हें करूं ना आनी कोण एजंटाक कॉन्टॅक्ट दिलो तो तेंगे हें म्हणटे बरी गजाल। ते कितें म्हणटा आपण कॉन्टॅक्ट तेंको दिल्लो आनी तेंका सांगलो हुंय की ते एजंटाक कॉन्टॅक्ट कोराय। आतां तेंका जाय जाल्या म्हणटे एजंटाक कॉन्टॅक्ट करून ती गेल्ली। आतां एक सांगाय आतां ती तर खूद गेल्ली आनी तेगे आनी हेंगे तर कांय ना जाल्यार तेणे आपण जीपे अमावंट कित्या लागून घेयलो ते 500 रुपये जावं ते अमावंट कितें म्हूण घेयलो तेणे आपणागे अकाउंटाक 10,000 जावं 15,000 जावं 2,000 जावं ते गेले जीपे कितें म्हूण घेयलो। हिंग 10,000 गेले, हिंग 20,000 गेले, हिंग 12,000 गेले, हिंग 2,500 गेले, हिंग 2,000 गेले, कितें म्हूण घेयलो। शी इज नॉट इनटू दिस। आतां हेमी कोण साई ओम साई कितें म्हणून एसोसिएशनान हुंय तेंकोडे सोन ऑलमोस्ट 3.5 लाख गेले, कोणाको 1.5 लाख गेले एंड दिस आर ऑल हर कॉन्टॅक्ट्स हेजे अकाउंटाचे पयशे घाले म्हूण। सो हितून तेणे कॉन्टॅक्ट दिता ते अकाउंट दिता आनी ही पयशे घाताय। सो एश कोण बली पडपा जायना आमगे गोंयच्या युथान कितें आयज तेंक गोळा हाल आनी कोणाक गोडत। सो दीस इज एन अवेरनेस दॅट वी आर डुईंग। हाल तेंगे पाड्यांगे पयशे मेळत ना मेळत मेळपाक कायदो। टुमॉरो द लॉ एंड ऑर्डर शूड नॉट कॉलेप्स लायक दॅट एंड टुमॉरो हाल्या कितें जालें तेंगे पयशे मेळनाय आमी आमगे हाती लॉ घेतली आमको कितें जाता तें आम कोतली। पुलीस तर एक्शन घेयनाय जाल्यार आम लॉ घेवपा पडलो। सो कित्याक आम वखद रावताय भुरग्यांगे पयशे पत्ते मेळप आनी गव्हर्मेंटान हेजेरूच स्ट्रिक्ट एक्शन घेवचें अशें कोन्न ना जावपाक। आयज हे भुरगे व्हडले तांड्यांनी पडल्या म्हूण। सो आतां जे भशेन आमचे फिडोल बाईन सांगला न्हू ते जेनिफर लॉपीज काय नको हो ते कोण ऐश्वर्या राय म्हूण म्हाकाय दिसना ते ऐश्वर्या आनी जेनिफर लॉपीज म्हूण। म्हाका दिसता ते गोंयचे एक लेखता म्हूण रस्ते वयले भोंवता ते गू खावपाक भोंवता ते हे भुरग्यांचे। आतां ते म्हणटा न्हू कितें आहा काय म्हणून आमकडे प्रूफ आमकडे व्हिडिओ आहा ते कॅश मेजता ते पूण जेन्ना तो टायम येता तेन्ना तो व्हिडिओ तुमकां दितलो। सद्याक तो व्हिडिओ दिना। हे सगळ्या भुरग्यां कडेन तो व्हिडिओ आहा ते बसून कॅश घेता ते। आतां तेणे स्टेटमेंट करचो त्या गटसा जाल्यार तेणे येवचे रस्त्यार की आपूण हे हितून ना आनी आपूण हे हितून केन्नाच आसचेंय ना म्हूण। फोटींग म्हणाचो स्टेटमेंट करूनी म्हूण। व्हडल्या बायलांक लागून हे उरलेले वस्तुऱ्यांचे नांव पिड्यार जाता रस्त्यार। आयज आमचे फिडोल बाय जायते भुरग्यांक बोटीर धाडले। आयज कोणेच सांगना की तेणे 1 रुपया कोणे 4 आणे 12 आणे खायल्या म्हूण। जायते भुरगे फ्युचर करून गेले। जे कोण भुरगे वचपाचे उरले ते कोण आपल्या पर्सनल रिजनाक लागून तेंचे जे मेडिकलाक फेल जाले वो कितें तेंचे एड्युकेशनाक कितें प्रॉब्लेम जाले SSC सर्टिफिकेट कितें आतां क्वॉलिफिकेशन कंपल्सरी आहा। पयले ल्हानले बोटीर वयताना भुरगे जायते भुरग्यांनी फ्युचर केलो। फिडोल बाईन आमचे जायते भुरग्यांक बोटीर धाडले। आयज फ्युचर करून आहा पूण जे कोण वचपाचे उरले पयशे बोलले तितलेचे पयशे पत्ते पावले आनी व्हडले मनीस तर कोणूच तर उरले जे फिडोल बाईन पयशे कोणाक पत्ते दिवंक ना म्हणून तेणी येवचे रस्त्यार आनी आमकां सांगचे। आनी हे जे पळय धाडलेले ते कितले पयशे ते भुरग्यांचे हायले ते आनी अशें गोंय बद्दल आनीकूय तर कोण भुरगे आहा जे कोण सफर जाता आपलो आवाज वॉयस रेज करूंक जायना जावं फिडोल बाय वा जावं सावियो कॉन्टॅक्ट करचे। आतां आमी व्हडले भुरग्यांची मागणी आहा ती आमी मुखार पावपाक आमी रेडी आहा।
कित्याक आमचो एकवट जाल्लो हा गोंयकार, आख्खे गोंयकारपणा मध्ये आमी भोंवल्या. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरंग प्रभू मलकर्णीकार.